आमचो वावर आनी आमचे जमनीची गिरेस्तकाय. हो पाठ बरयला फादर फ्रेडी जे डिकॉस्टा हांणी. ह्या पाठांतल्यान तांणी गोंयचे पिकावळीची आदली रीत आनी खाणा जेवणाची वडवीक सांगून जमनीची गिरेस्तकाय तशेंच कश्टाचें मोल दाखोवन दिलां. पूण आतांच्या तेंपार हातूंत खूब बदल घडत आयिल्ल्यान ताचे दुश्परिणाम कशे जाल्यात ते तांणी ह्या पाठांत नकसूदपणान सांगलां. आज जानेवारीची 16 तारीख आशिल्ल्यान मडगांवच्या लोहिया मैदानार अस्मिताय दीस मनोवचे पासत एक व्हडली जमात भरपाची आसली. ते जमातीक हाजीर रावपाक हांव आनी म्हजो इश्ट वताले. नागवें वेर्णा शिमेर पावतकच आमी रस्त्याच्या दोनी वटांनी दादले आनी बायलो काळंगां विकूंक बशिल्ल्यो पळयल्यो. गमतीनूच आमी काळंगां विकतल्याक मेजूंक मोटार मातशी सवकास केली. अजाप जावपाची गजाल म्हळ्यार आमी काळंगां विकपाचे 32 मांड मेजले. ह्या संदर्भांत फाटल्यो यादी करूंक आमच्यो गजाली सामक्यो रंगार आयल्यो. एका वेळार साश्टीचीं, उतोड्डेचीं, कोलवेचीं, माजोड्डेचीं जावं बार्देशचीं, पर्राचीं काळंगां खूब लौकीक तशींच रुचीक आसलीं. पूण आतां आस्ते आस्ते करून लोकांनी असल्या वस्तूंचेर सारकी विसर घाल्या. असलो वावर करून लोक आमचे जमनींतली गिरेस्तकाय उत्पन्न करतालो आनी तेच बरोबर कुडीक फावो ती कसरत वा व्यायाम मेळून आमची भलायकी बरी उरताली. पूण हालींसराक ही गजाल एक इतिहास जावन गेल्या आनी ह्यो सगळ्यो कांय बऱ्यो वस्तू आमी सोडून दिल्यात. म्हाका म्हज्या भुरगेपणांतली याद जाली. म्हजें भुरगेपण म्हळ्यार एकाद्र्याक हांव गेल्ल्या शेंकड्याची गजाल सांगता अशें दिसत. पूण ना, हालींचीच गजाल. आमच्या एका शेतांत आमी आनी दुसरो कितलोसोच लोक भाजी पालो आनी तरकारी रोयतालो. आमी चडशे रोंपे लायताले. रोंपे म्हळ्यार मिरवळ्यो. तांच्या सांगाताक वांयगीं, पियावा पात म्हळ्यार कांदे, तांबडी धवी भाजी आदी. हें काम करतना खेरीत उमेद आसताली आनी हें शिकतना तर वर्ती धादोसकाय भोगताली. हे भायर शेतांत वाल लायताले. कोण चवळ्यो, अळसांदे, चिरगे आनी उडीती रोयतालीं. आमचे वटेन काळंगां तितलीं रोयनासलीं. कित्याक काळंगां वाडून व्हड जातकच तीं चोरून व्हरताले. म्हाका अजुनूय याद जाता. सकाळीं फुडें ना जाल्यार सांजे आदेसाक सुर्या पडटकच आमी शिंपूंक वतालीं. रोंपे रोयलेल्या शेता फुडें तोंडारूच उदकाचो गाळरो आसलो. शिंपप आमी 2 तरांनी करतालीं. गुड्ड्यांनी ना जाल्यार बिंदलांनी वो कळशांनी. दोनी वाटांनी 2 जाण उबे रावन गुड्ड्यांनी दोरां ओडून धरून उदक शेंवटून मारपाक बरीच मौज आसली. कळशांनी वो बिंदलांनी उदक गाळऱ्यांतल्यान हाडून रोंप्यांचेर आनी हेर तरकारेचेर शिंवर मारपाक आगळोच संतोश भोगतालो. रोंपे वाडत वताले आनी सांगो फुट्टाल्यो. वांयगिण्यो फाटत वताल्यो आनी पुटपुटीत वांयगीं फुट्टालीं. पात आंगान मोटी जायत वताली आनी आपलो रोस पुरूत आशिल्ल्या आपल्या पोराक पिवयताली. तांबडी आनी धवी भाजी व्हंकल कशी उदकाचो शिवर पडटनाच मिरयताली. वाल उदकाच्या आनी साऱ्याच्या नेटान आपलीं भुरगीं जमनी पोंडां चडयत वाडयत आसतालीं. हय, हो देखावो खरेंच मन भुलोवणो दिसप. तेच बरोबर ह्या वावरांत वेगळो संतोश भोगतालो. दुसरी चड म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जेन्ना ह्या तुज्या वावराचें फळ मेळटालें आनी तुजे जिबेर पडटालें तेन्ना तुजे खुशालकायेक शीम मेर नासताली. हे निरवळ्यांतल्यो मिरसांगो सुकोवन ताची कडी करताली. ते कडयेची रूच, परमळ आनी दमदम कितें म्हूण सांगूं.
बाजारांतल्यान विकत्यो हाडिल्ल्यो मिरसांगाक त्यो कश्योच सरी करपाक जायनाशिल्ल्यो. घरा रोयलेले कांदे कितले आसात. बाजारांत हांवें हाडलेले कांदे सामके सुके आनी पचपचीत. पूण मिरवळ्यांतली जावं तांबडी जावं धवी भाजी, वारव्यांतली वांयगी सदांच वेगळीच. तांची मागीर शाकर, रोस घालून रांद वो बारीक कापां करून तांतें लावन कायलीत भाज. रूच वेगळीच. अजून पसून हो सगळो उगडास जातकच तोंडाक उदक सुट्टा. भुरगेपणांतले दीस ते. सांजे आदेसा पोटाक भूक लागताली. आमचे मायची एक पद्दत आसली. भूक लागल्या कितें खावपाक जाय करात आनी खायात. घरांत वस्तू आसात म्हणटकच एका दिसा आमी कणगां उकडटालीं. तातूंत मिसळ एक तांबडें कणंग दिसल्यार ताका सगळ्यांत पयलीं झोंपय मारतालीं. दुसऱ्या दिसा तसलींच कणगां उकडून ती सोलून तातूंत चून आनी गोड घालून दुसरो जिन्नस करतालीं. पयलीं त्याच कणगांच्यो शिरवळ्यो काडून दवरलेल्यो आसत जाल्यार तेलांत त्यो घालून भाजतालीं आनी रुचीन कुरू कुरू करून खातालीं. आनी दुसऱ्या खंयच्याय दिसा तश्योच चवळ्यो उकडून दवरिल्ल्यो तातूंत सोय गोड घालून बऱ्योच रगडटालीं. हे तरेन आपल्या हातांनी केल्ल्या वावराचें फळ खातना खेरीत संतोश भोगतालो. हें कालचें चित्र जाल्यार आयचें चित्र वेगळेंच. हें सगळें आमी सोडून दिलां. हाचें मुखेल कारण कितें हें म्हाकाच समजना. घडये आमचे कडेन पयसो जाला वय, आमी आळशी जाल्यात देखून वय, वावराचें मोल आमी साप विसरल्यात वय. जबाब कितेंय जावं अशें करून आमी व्हड पिशेपण करतात. दुडवांनी आमी रोयताल्यो ती सगळी पिकावळ आमकां बाजारांत मेळटा हातूंत दुबाव ना. पूण त्या वस्तूंत आनी आमी रोयतालीं त्या वस्तू मदीं मोठो फरक आसा. आयज सकट नवीं नवीं सारीं आनी रसायनां घालून पीक काडटात आनी हे तरेन वाडयल्ल्यो वस्तू भलायकेक खूब वायट पडटात. आमचे वारवे आमी लायतालीं तेन्ना आमचें सारें कसलें? गोरवांचें शेण, डुकराच्या आनी कोंबड्याच्या सैमीक विधींतल्यान मेळपी हें सारें. आमच्या असल्या साऱ्याचो आदाव मोठ्या मोठ्या देशांक आतां कळून आयला. देखून कांय विकसीत देश आपली रसायनां वापरून काडिल्ले गोठ्याचें पीक आमकां धाडटात आनी आमी निसर्गीक सारें घालून आनी कश्ट करून काडलेलें पीक आपूण व्हरतात. म्हणटकच तुमी मरात आनी आमी सुखान जियेतात. हांवें हांगा वर्णन केल्ल्यो कांय गजाली आमचे आतांचे पिळगेक सारक्यो अनवळखी लागतल्यो. कित्याक तर असल्यो चडश्यो वस्तू आमचे मदल्यो नपयत जायत गेल्यात. देखून त्या दिसा रस्त्यार 32 जाणांक काळंगां विकतना पळोवन आमचो जीव संतोसलो. केन्नाय व्हडल्या गोंयांत ताळगांवां आगशे भितरल्यान आनी गोंयच्या थोड्या खेडेगांवांनी असली वारवीं दिश्टी पडटात. असलो वावर करतल्याच्या तोंडाक साकर पडूं आनी तांचो वावर सुफळ जावं. पूण चडशा आमच्या गोंयकारांनी हो वावर सोडून दिला. तांचीं भुरगीं सुकीं खाणां खातात. सांजे वेळार पोटाक भूक लागली जाल्यार तांकां रोखड्योच चॉकलेटी, बिस्कुटी आनी अडेचीं पिवणां मेळटात. ही सगळीं पोटफुगी खाणां. आतांच्या भुरग्यांक आटवल, कणगेल, तिजान, चिरयाचो काल्द, कायलोळ्यो, तांदळाची भाकरी, खोले हांची खबरूच कळची आसा. रुचीची गजाल सोडूच. आदीं आमी वारवे लायतालीं, शेतांत वावुरतालीं, रगड्यार नाजाल्यार फातरीर आळेन वाडटालीं, बांयचें उदक काडटालीं, हांगा थंय चलून भोंवतालीं. हे तरेन कुडीक जाय आशिल्ली सगळे तरेची कसरत आमकां मेळटाली. आमचें आंग बरें खेळटालें, आमचीं हाडां घटमूट जातालीं.
पूण आतां पांयांनी कोण चलच ना. इल्लीशी वाट काडूंक आमकां मोटारी आनी मोटारसायकली जाय आनी उपरांत सकाळची नाजाल्यार सांजेची वॉक जाय. हाका लागून कोणाक गोडेंमूत, कोणाक कांक्र, कोणाक प्रेसांव, कोणाक काळजाचें तर कोणाच्यो किडन्यो बिगडटात. हें सगळें ना करूंक एकूच उपाय म्हळ्यार कश्ट आनी सैम हांचो सुमेळ.